नमस्कार. आर आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेजेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयिल्ली आसात मडगांव हांगासर. मडगांव हांगासर शांतीनगर श्री देवी शांतादुर्गा देवळान आमी आयचो भाग खेळटली. जेन्ना हांगासरल्या महिला मंडळान म्हाका कॉल केलो तेन्ना इतले तेंच्या मदीं एक्सायटमेंट आशिल्ले. हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की आयचो जो भाग आसा तो खरेंच खूब धमाल जावपाचो आसा. तर पळयात आमकां कितली मजा येतली आज हांगासर ती. आनी म्हाज्यो हांगासर ज्यो इश्टिण्यो आसा त्यो ऑलरेडी सगळी ग्रूप करून तयार जाविल्ली आसा. फक्त म्हाका भितर वचपाक जाय. ताचे पयलीं श्री देवी शांतादुर्गाचो आशिर्वाद घेवपाक जाय आनी आमी रोखडी सुरवात करतली आमच्या आयच्या भागाक. तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो आर आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेजेंट्स जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू. म्हजें नांव शर्मिला नितीन सोडणकर. हांव शांतादुर्गा महिला समितीची अध्यक्ष आसा आनी हे शांतादुर्गा महिला कमिटीचे मेंबर्स आसा आनी तांचे वतीन हांव तुमचें स्वागत करता. थँक्यू सो मच. दोन टिमी आमच्यो रेडी आसा, टीम ए आणि टीम बी. आणि टीम ए चे लीडर हांगासर आसा. नाव सांग तुझे. स्वामिनी अमित प्रभू शिरोडकर. तुम्ही कितें करता? हाऊसवाईफ. आणि टीम बी चे लीडर नाव सांग. तुम्ही कितें करता? हाऊसवाईफ. अशा कार्यक्रमान भाग घेवपाक आवडटा की ना? येस, आवडटा. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? पद म्हणटा, ड्रामा आनी एक्टींग करता. ओके. आणि ओके, बरेच हॉबी आसा. पदां म्हणटा खंय ती. ओके, म्हाका दिसता आमच्या कार्यक्रमाची सुरवातच करूया ती हेज्या एका सुंदरशा पदांतल्यान आमी. चान्न्याच्या राती माडाच्या सावलेन सारयल्या सोबीत मांडार हातात घालून हात नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर तालार. खूप सुंदर. आणि म्हाका दिसता दिसली सुपर्ब स्टार्ट आशिल्ली आमच्या आयच्या कार्यक्रमाची. या तुमकां कितें करपाक आवडटा? अरे वा, हांगा एक मस्त पद जालें. हांगासर नाट्यगीत, अभंग. सो तुमच्या कडल्यान आतां म्हाका दिसता सगळ्यांक एक नाट्यगीत किंवा अभंग आयकुपाची सगळ्यांक इच्छा जाला आसतली. पूजिते तुझला हे गणनाता, पूजिते तुझला हे गणनाथा, सिद्धिविनायका शिवसूता, सिद्धिविनायका शिवसूता, पूजते तुझला हे गणनाथा, सिद्धिविनायका शिवसूता. खूपच सुंदर. आमच्या सगळ्या बायलांमध्ये प्रत्येक बायलेन म्हाका दिसता कसलो ना कसलो टॅलंट असतात आणि हेच टॅलंट आमी तुमचे पर्यंत हाडटात. पण ते मातशे म्हणटात तशें आमी जरा हटके हाडटात. आणि आता आमच्या प्रश्नांच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. पयलो प्रश्न जो आसा तो आसता बजर रावंड आसता आमचो. तुमकां कॅप्टनाक हांगा फुडें येवपाक जाय. आमी एक कॉमन प्रश्न विचारतली. तुमकां जर उत्तर येता तुमी क्लॅप करपाक जाय. जी कॅप्टन सगळ्यांक पयली क्लॅप करतली तिच्या टिमीक वतलो प्रश्न, तो उत्तर तांकां दिवपाक मेळटलें. ओके. प्रॉम्प्टिंग करप ना. जेन्ना प्रश्न हांव पार्टिसिपंटाक विचारता तेंच्यांनीच प्रश्नाचें उत्तर दिवपाचें. ऑक्टोबर म्हयन्यान कितले दीस असतात? क्लॅप करा बेगीन. ऑक्टोबर म्हयन्यान 30 दीस आसा म्हणून सांगला. उत्तर हांगासर चुकिल्लें आसा. तिका उत्तर येना. उत्तर हांगासर येना. उत्तर हांगा येना. एक्चुअली उत्तर खूप सोंपें आसूंक जाय. तुमकां हांव कोणा कडेन येना तुमचे कडेन. कित्याक जर 30 दीस ना जाल्यार ऑब्वियसली कितले दीस आसतले? ओके. परत एक फावटी आमी बजर प्रश्न विचारया कित्याक हांगासर उत्तर चुकिल्लें आसा. तांच्यांनी उत्तर दिवंक ना. सो म्हाका दिसता बजर प्रश्न विचारच्या पेक्षा ताजें टेन्शन मातशें कमी करुया. आमी तांकां डान्स करपाक लावया. सुरवातूच डान्सा पासून करुया. ओके. सो तूं जर डान्स बरो करीत जाल्यार जे प्रश्न आसा तो नेक्स्ट आमी तुजे पार्टिसिपंटाक विचारतले. तुजो अकाउंट ओपन जातलो. तुमी जर डान्स बरो केलो जाल्यार प्रश्न तुमच्या टिमीक वतलो. प्रायज तुमच्या टिमीक वतलो. शाळेन आसतना डान्स केला की ना? हां, ती खंय आपणें केलाच म्हणटा. आतां ती करता आसतना तुवें थंय केल्यार उपकारता. आमकां आवडटा डान्स पळोवपाक. तुवें डान्स केला? केला. आवड आसा करपाची? म्हणजे शाळेन आसतनाच केला की ताजे उपरांत अजुनूय आता हल्ली केल्या आमच्या प्रोग्रामाक केल्या हांगसर. ओके. बरें. ओके. सो डान्स केल्लो आसा तेंच्यांनी. आणि तुम्ही सांगपाचे की खंयच्या पार्टिसिपंटान डान्स बरो केला, खंयच्या कॅप्टनान डान्स बरो केला.
இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற உன்னோட கண்ணா பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆட வர இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த நட போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா அப்படி போடு 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 அசத்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே व्हेरी नाईस. ओके, आता डिसाईड करा की डान्स कोणे बरो केला. दोगांयनी बरें केला, नो डावट. आतां कांयच दुबाव ना की दोगांनी खरेंच सुपर्ब डान्स केला, पण खंय तरी एकटे मातशें चड सुपेर हेजेर आसता. ओके, सो जजमेंट जाल्लें आसा आमचें आनी अशें जाला की टीम ए ची कॅप्टन आसा तिणें खंय मातसो चड बरो डान्स केल्लो आसा आणि टीम एन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आणि टीम एच्या कॅप्टनाक मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. आणि फुडलो प्रश्न वता तुमच्या फुडल्या पार्टिसिपंटाक. महाभारताचे युद्ध खंय जाल्ले? पण ती काय उत्तर येना. तुमच्या पैकी कोणाक उत्तर येता? हांगासर उत्तर येना. ऑडियन्सान पळया कोणाक उत्तर येता ते. राव 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 कुरुक्षेत्र. उत्तर दिल्ले आसा कुरुक्षेत्र आणि उत्तर सारखे आसा. तुमचे नाव सांगा. सुधा सरदेसाई. सुधा बाबाजी सरदेसाई. सुधा बाबाजी सरदेसाय हांकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आता परत एक फावटी म्हाका दिसता आमचे कॅप्टन जे आसा तांकां मुखार दाखोवचे पडटले. ओके, सोंपेशे तुमकां प्रश्न विचारता. उत्तर जर येता क्लॅप करपाक जाय. हां, तर तुमकां खंयच्या एका हिरोची किंवा हिरोईनची मिमिक्री करून दाखोवपाक जाय, एक्टींग करून दाखोवपाक जाय. कोण पयलीं करून दाखयता? हो टास्क तुमकां आनी एक. खंयच्या तुमचे खंयची फेवरेट खंयची आसना ती. सद्या तुमचे कडेन 200 रुपया आसात, हांचे कडेन कांय ना. पर ते वाडोवपा खातीर तुका मिमिक्री आतां केली जाल्यार तुजे पयशे वाडटले. हांगासर प्रश्न तुमकां वतलो. तुजे ओन डायलॉग कितें मार तूं, पण एक्टींग तांच्या भशेन जावपाक जाय. एक्टर आसूं, एक्ट्रेस आसूं, कोणूय आसूं. ओके, तांकां जर येना, तुमच्या पैकी कोण करता जाल्यार करूं शकता. सो तुमकां आतां ऑप्शन दिता. ह्या 5 पैकी कोणूय करूं शकता. ओके, व्हेरी गुड. ती मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. मागीर ती मिमिक्री कशी करूं, पण ती आयली फुडें. अजय देवगण माझी आता सटकली. माझी आता सटकली. कित्या खातीर सटकली ती? कोण येना म्हणून सटकली की हो प्रश्न आयकून सटकली? ओके, तुमच्या पैकी कोण करता? ओके, सो प्रायज हांकां दिवया. सो टीम ए कडेन वता प्रायज आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश परत तुमच्या खातीर. सद्या तुमचे कडेन 400 रुपया जाल्ले आसा. फुडलो प्रश्न तुमकां. भारतांतले सगळ्यांत ल्हान राज्य खंयचें? प्रॉम्प्टिंग करप ना. केरळा. उत्तर दिला केरला. तुमकां खबर आसा? माहिती गोवा. हांगा उत्तर दिला गोवा. सारखे उत्तर. आणि टीम बीन आपलो अकाउंट ओपन केल्लो आसा आणि टीम बीक मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया. आणि फक्त 200 रुपयांनी हांगासर आशिल्ले 400 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो तुमचे कडेन आतां 600 रुपया. आता ताळ्यांचो आवाज कसो आयलो पळयात. फुडलो प्रश्न तुमकां. उत्तर सारखे दी नाल्यार हांगासर आनी मोठ्यान ताळयो पडटल्यो. तुमच्या मायच्या मायची नात तुमची कोण जातली? तांकां उत्तर येना. तुमच्या पैकी उत्तर कोणाक येता? ननन. उत्तर दिला नणन आणि उत्तर सारखे आसा. सो टीम एक मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान परत एक फावटी 200 रुपयाचो कॅश. आणि हांगासर आशिल्ले कितले रुपया? 600 रुपया ते वता टीम ए कडेन. फुडलो प्रश्न तुमकां. तुमकां हांव एक पिक्चराचें नांव सांगतलें. तें तुमी एक्ट करपाक जाय आनी तुमच्या टिमींक सांगपाक जाय. तेंच्यांनी जर सारके गॅस केले जाल्यार प्रायज तुमकां मेळटलो. गॅस जर करिना जाल्यार मागीर प्रायज कोणाक मेळटा तो पळोवया. सांगा यो.
टायम तुमकां 1 मिनटाचो आसतलो. एका मिनटान तुवें तांकां एक्ट करून दाखोवपाक जाय. तुमी 4 आसात पळय तांच्यांनी ते वळखूंक जाय. तोंड अजिबात हालप ना. टायगर तूं खंय गेल्ले आनी खंय भूत पयल्लें खूब बरी एक्टिंग केल्या भुताची. आणि तुमकां मेळटा परत एक फावटी 200 रुपयाचो कॅश जो स्पॉन्सर केल्लो आसा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांच्यांनी. सो तुमचे जाल्ले आसा आतां कितले 1000 रुपया. ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न तुमकां ही म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय. कशात काय 1000 रुपयाचो प्रश्न आसा. तांकां उत्तर येना. तुमकां येता कशात काय फाटक्यात पाय. कशात काय फाटक्यात पाय सारकें उत्तर आसा. आणि हे उत्तर दिवन हांगासर आमच्या बी टीमच्या पार्टिसिपंटान कमयल्ले आसा 200 रुपया. आणि 200 रुपया बरोबर हांगासर आशिल्ले कितले रुपया 1000 रुपया. ते वता टीम बी कडेन. फुडलो प्रश्न तुमकां आतां आयकात. हो आसा आयच्या फुगड्या रावंडाचो शेवटचो प्रश्न. तुमचे कडेन आसा आतां 1200 रुपया. तूं जर उत्तर चुकली आनी तांच्यांनी जर उत्तर दिलें सगळे जे पयशे आसा थंय वतले. जर तुमकांय उत्तर येना आनी तांकांय जर उत्तर येना जाल्यार जो एमावंट आसा ताचो अर्दो वांटो तांकां वतलो. ओके, सो उत्तर सारकें दिया. अमिताभ बच्चन हांच्या बापायचें नांव कितें? कोण प्रॉम्प्ट करनाका. उत्तर तांकां येना. उत्तर हांगा चुकीचें दिल्लें आसा. ऑडियन्सान पळया. हरिवंश बच्चन. हरिवंश बच्चन. हरिवंश राय बच्चन. उत्तर सारकें. नांव सांग तुमचें. मंदा कावळे. मंदा कावळे हांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, जशें आमचें ठरलेलें की जर हांगासर उत्तर येना हांगासरूय जर उत्तर येना जाल्यार अर्दे अर्दे पयशे वांटून वतले. सो हांगासर आशिल्ले 1200 रुपया तेजो अर्दो वांटो म्हणजे कितले रुपया 600 रुपया. ते वता टीम ए कडेन आनी 600 रुपया वता टीम बी कडेन. सो दोनाय टिमी खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आनी आमचो फुगड्याचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण म्हाका दिसता इतलें टेन्शन हिका येयल्लें आसा, घाम सुटिल्लो आसा. हिजे खातीर आमी एक ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, RR Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसया उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा हटके. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो खेळ 1 मिनटाचो. आनी तुमी आतां म्हाका पळोवन कळ्ळा आसतलें की आयचो टास्क कितें आसतलो तो डिफिकल्ट असो इतलो ना पण मातशी संवय आसूंक जाय. संवय आसा जाल्यार खंयचो टास्क इजी आसता. आनी होच आमचो आयचो टास्क आसा. 1 मिनटाच्या टायमान तुमी मॅक्सिमम शटलकॉक आणि रॅकेट घेऊन जितले फावटी बाउन्स करता तितलेच तुम्ही विनर जातली. पळया आयची विनर कोण जाता ती. सुरवात करता आमच्या खेळ 1 मिनटाच्या हो रावंडाक. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. तर पळया की आयचो कॅश कोण घेवन वता तो. 2 3 4 4 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 सिक्सर 1 2
15 15 प्रितम प्रभून 15चे टार्गेट सेट केल्ले आसा. 15 पेक्षा सुबेज कोण करता? ओके, लास्ट पार्टिसिपंट आशिल्ले. सो आमची आयची खेळ एका मिनटाचे ह्या गेमीचे विनर जाता प्रितमाक बॅडमिंटन खेळपाची संवय आसा, आवड आसा की प्रॅक्टीस आसा अजुनी खेळपाची? ताजे उपरांत केन्नाच खेळूंक नाशिल्ले? खेळटा, प्रॅक्टीस आसा म्हणून ताणें एटलिस्ट 15 तरी केले. सो प्रितमाक मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी आतां खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. हो सगळ्यांचो आवडीचो विशय म्हणल्यार कितें सांगा? बडबड करपाक जाय, नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर 2 पार्टिसिपंट आसा. नांव सांगा तुमचें. सजना प्रभू. आनी तुमचें? शर्मिला चोडणकर. ओके. सगळ्यांत चड कोण उलयता? दोगांय उलयता. सो कॉम्पिटिशन बरेंच टफ जावपाचें आसा. आनी रूल तुमकां खबर आसा, तुमी नॉन स्टॉप 1 मिनीट उलोवपाक जाय. आनी जो शब्द तुमकां येता ताचे चडांत चड तुमी उच्चार करपाक जाय, म्हणजे चड यूज तो करपाक जाय तुमकां. ओके, कळ्ळें? आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. ओके, सो सुरवात आमी तुमचे पासून करुया. आनी संजनाची टॉपीक आसा, परफेक्ट टॉपीक आसा, गरमी. ह्या दिसांनी गरमी खूब जाता. गरमेन आमकां खूब घाम येता. इतले गरमेन त्रास जाता. घरा कडेन लायट तर नासत जाल्यार रावपाक जायना. AC शिवाय जाल्यार रावपाकच जायना. तातूंत करून हांगा आमच्या शांतीनगरान लायट खूब वता. लायट वतकीर आमकां त्रास जाता सामके गरमे. सकाळीं फुडें रांदूंक वचपाचें म्हटल्यार इतली गरमी जाता, गॅसी कडेन कशेंच रावपाक जायना. सुशेगाद खंय तरी वचून बसून थंड बसून जेवपाचें अशें दिसता. ह्या दिसांनी अशी गरमी थंड पिवचें कशें दिसता. पूण थंड पिलें सुद्दां जाल्यार गरमी वचना. गरमी ही जाताच. गरमी खूब गरमी सामकी सगळ्याक वता थंय गरमी. गरमी दिसांनी खंय वचपा सुद्दां बेजार. खंय गाडयेन गेले जाल्यारूय गरमी, भायर गेल्यार गरमी, घरान रावल्यार गरमी. सांजची खंय पासयेक गेली, मातशी पासय मारली जाल्यारूय गरमी, घरान रावल्यारूय गरमी. कितें करपाचें तेंच कळना. गरमीच गरमी. ताच्या खातीर मोठ्यान. आनी तुमची टॉपीक पळोवया कितें ती. तुमची टॉपीक आसा मेकअप. म्हाका खरोच सुंदर टॉपीक मेळ्ळा. मेकअप म्हणटकच सगळींच बायलां उलयतात. मेकअपा शिवाय आजकाल कोणाकूच जायना. खंयी भायर वतले जाल्यार पयली मेकअप, आनी खंय गेली जाल्यार हाणें कसो मेकअप केला, ताणें कसो मेकअप केला, हाणें काजळ कितली घाला, ताणें लाली कितली लायल्या, हे सगळें पळप, बारीक सारीक पळप. आनी शेवटी मागीर स्वताक कंपेर करप की हांवें कमी लायलो, ताणें चड लायला, हांवें आनी मातसो करूंक जाय आसलो न्ही मेकअप, बरें दिसतलें आसलें न्ही हांव. कितेंय सांग, मेकअप करतकच जो पळय आमचो रुपाचे फेसाचेर चेंज जाता, आमी वेगळीच दिसपाक लागता. पयलीं कोण सादी दिसताली, ती मेकअप केल्ली पळयत जाल्यार अशें दिसता, अरे ही पयलीं कितें दिसताली आनी आतां मेकअप करून इतली सुंदर दिसता. म्हणजे मेकअपान खरोच मनीस कंप्लीट बदलता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, बायलांक मेकअपा शिवाय कशेंच जायना. आनी मेकअपाचो इतलो तांकां आवड आसता की मेकअप म्हणलें की फुल्ली. कोण ब्युटी पार्लरान वचून मेकअप करता, कोण घरचे घर करता, मागीर ब्युटी पार्लरान केल्ल्याचे कंपॅरिजन आनी करता. म्हाका ती 1 मिनीट न्ही, ही अर्दवर उलयतली असली. सो म्हाका दिसता डिसिजन घेवपाक व्हडली डिफिकल्टी जावची ना. तुमी सांगा विनर कोण ती? व्हडल्यान शर्मिला. आनी रनरअप ठरता ती संजना. ते खूब सुंदर उलयले. सो ताका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅनोरमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी आमची आयची उले उले नॉन स्टॉप उले हाची विनर शर्मिला हांकां मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान हे स्पेशल गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. गरमेचे दीस आनी आमचे जे पार्टिसिपंट आसा संजना, ते गरमे बद्दल इतले उलयल्ले आसा, ते आयकुनूच खरेंच खूब गरमी सुटिल्ली आसा.
सो मातशी आमी वारें घेवया मातशी थंड जावया तोपर्यंत घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया तोपर्यंत पळयत रावा तुमचो आवडीचो गेम शो RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा हटके. Situated in the heart of Margao, RR Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. RR Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात तुमचो आवडीचो गेम शो RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो झटपट फटाफट रावंड आनी ह्या रावंडार आमी तुमकां एक टंग ट्विस्टर दिता आनी आयचो टंग ट्विस्टर खरेंच खूब टंग ट्विस्ट करता तसो आसा. पळया हांव म्हणटना म्हाजी टंग कितली ट्विस्ट जाता ती. नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल हे तुमकां कंटिन्युअस म्हणपाक जाय आनी नॉन स्टॉप जी म्हणटा ती जातली ह्या रावंडची विनर. नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल लेल लेल नाही ती रेल ती. नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल लेल लेल नो फाटी झाला. नीली रेन लाल रेन नीली रेल नाही का रेल 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 म्हणता नीली रेल लाल रेल 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 लाने लाल लाल ला म्हणटा ती. नीली रेल लाल रेल 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 नीली रेल. ओके सो झटपट फटाफट राऊंडची विनर आमच्या बरोबर आसा. नाव सांगा तुमचे. ममता नार्वेकर. ममता नार्वेकर. म्हाका दिसता मोठ्यान ताळयो जावंक जाय खरी तुज्या खातीर. आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅनोरमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचे सगळे राऊंड सोंपिल्ले आसा. उरला तो फक्त आमचो शेवटचो राऊंड जो आसा आमचो चक दे राऊंड आनी चक दे राऊंडची आयची गेम आमी पळोवया खंयची आसतली ती आनी खेळुया आमचो चक दे राऊंड. आतां खेळटा आमी आमचो चक दे राऊंड आनी आजची गेम आसतली ती अशी. हांगासर आमी समोर दवरला एक बकेट आनी म्हाज्या हातीन हो बॉल आसा. हो बॉल आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दितली. प्रत्येकाक मेळटले 5 चान्स. हांगासर ऑलमोस्ट कितले जाणां आसा 1 2 6 जाणां आसात पार्टिसिपंट हांगासर आनी प्रत्येकाक 5 चान्स मेळटले. मॅक्सिमम फावटी हो बॉल बकेटान घालता ती जातली विनर आनी तांकां मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. तशेंच तांकां मेळटलो 40% डिस्कावंट ऑन मेकिंग चार्जीस. तर पळोवया आमची आयची विनर कोण थारता ती. नाव सांगा. ओके रेश्मा स्टार्ट. दोन चान्स जाल्यार. तीन चान्स. 4 चान्स जाले. लास्ट. रेश्मा खातीर ताळयो दिया. बऱ्यापैकी ट्राय केल्याने. फुडली पार्टिसिपंट नाव सांग. पूजा शिरोडकर. स्टार्ट. 1
शेवटचो चान्स 5 चान्स गेल्ले आसा ताळयो जाली तिच्या खातीर नाव सांग नीता ऑल द बेस्ट 1 चान्स गेला 2 चान्स उडे उडे 4th चान्स न्ही 4th चान्स ये ए 5 चान्स आशिल्ले 1 बॉल बकेटान घातिल्लो आसा नेक्स्ट नाव सांग तुमचें बन्सरी ऑल द बेस्ट 2 चान्स गेल्या 3 चान्स 4 चान्स सो सध्या फक्त एक झालं असा पॉइंट आता याला सारिका रेडी 1 चान्स केल्लो आसा तीन चान्स आपल्या 4 चान्स गेले शेवटचो चान्स नेक्स्ट नाव सांग राधा प्रभू ट्राय करतले 1 चान्स गेलो मातशें क्लॅप मारात आनी तेजी मातशी उमेद वाडयात 3 शेवटचो चान्स कोण उरला ना जाली न्ही 6 पार्टिसिपंट आशिल्ली आनी म्हाका दिसता कोणें एक घातला तो एक तुवें आनी एक तुवें दोगां मदीं टाय जाल्लो आसा सो तांकां आमी परत 5 चान्सीस दितली नीता आनी बन्सरी आतां ट्राय करतले 5 चान्सीस तांकां प्रत्येका एक चान्स एक फावटी तूं घाल एक फावटी घाल ओके Yes. Fourth one. आमच्या आयच्या भागातली चक दे राऊंडची विनर थारता बन्सरी नायक आनी ताका मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश तशेंच 40% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस कॉंग्रॅच्युलेशन मडगांव शांतीनगर हांगासर आमचो घेतिल्लो आयचो भाग हांगाच सोंपता खेळटना खरेंच खूप मजा आयिल्ली आसा आनी अशीच मजा आमी प्रत्येक आमच्या भागान करतली तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो RR रायकर ज्वेलर्स प्रेझेंट जरा पयलीं सांगा खरें हांव अशेंच ना फुडें ना तुमी म्हणजे अशेंच करता ओके तांकां रावो न्ही खंय रावल्या गे सारकी राव न्ही तुमी ती पयलीं रॅकेट बसतली म्हणून पयलीं फाटीं रावली वचून नाव सांग इज्जत का सवाल आहे जातले परत असं नका राव हटके म्हणल्यार म्हणपाचें राव